वीज खात्यात कंत्राटाचेर आशिल्ल्या मिटर रिडरांक कायम करा तशेंच हेर मागण्यो घेवन मंगळारा अमित पाटकारांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान वीज खात्याचेर मोर्चा व्हेलो। 20 सप्टेंबर मेरेन मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। मजगती कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मिटर रिडरांच्यो सगळ्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंतो मयूर हेदे हांणी सांगले। पळयात। वीज खात्यातल्या मिटर रिडरांक कायम करात तशेंच हेर मागण्यो घेवन मंगळारा अमित पाटकार हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान पणजे विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेलो। मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय करपाक तांच्यांनी सरकाराक 20 सप्टेंबर मेरेन मुजत दिल्या। 20 सप्टेंबर मेरेन मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार 21 सप्टेंबराक खर आंदोलन करपाची शिटकावणी पाटकारान दिल्या। मजगती सरकारान कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कायम करपाचे प्रक्रियेची घोशणा केल्या। हातूंत वीज खात्यातल्या कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आसा। कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मिटर रिडरांच्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंतो मयूर हेदे हांणी सांगले। हे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे गोंयकारांक कशें फटयता हे आज एक्सपोज जाल्लें। 2014 233 मिटर रिडर्स तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेतिल्ले। आतां गेल्ली 12 वर्सां ते झगडटा फॉर रेग्युलरायझेशन। फेब्रुवारी 2025 तांणी मेमोरंडम दिल्लो आस्किंग फॉर देअर रायट्स ऑफ रेग्युलरायझेशन। तांचे गेल्ली 12 वर्सां PF ह्या सरकारान भरूंक ना। तांकां सेफ्टी बेजीक गॅजेट्स जे जाय ते दिना। सो थोडे लोक आतां ओवर एज जाल्ले आसा। सम पीपल आर क्रॉसिंग टचिंग 54-55। सो तांकां रेग्युलर पे स्केल मेळप हे सगळे डिमांड्स आमी आज मेमोरंडम ताका दिला। देर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जग्गू वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया which is passed in December 2024, which clearly states that any person who is in public sector, working for public sector, who is having an employment of over 10 years, can be made regular. So गोवा गव्हर्मेंटाक समज जर खरेंच जर गोंयकारांची इच्छा आशिल्ली जाल्यार तो जजमेंट वापरून हांकां रेग्युलर करपाक जाता आशिल्लें। पूण हे सरकार ते करपाक कशीच सोदना। कांयशे डिपार्टमेंटाचे लोक आमकां अप्रोच जाल्या, जशे आज इलेक्ट्रिसिटीचे जाले, इतर खुबशे डिपार्टमेंटाचे आसा। गोवा सदन आसा, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आसा, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आसा, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आसा, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी, पॉलिटेक्नीक, असे खुबशे म्युझियम, असे खुबशी डिपार्टमेंटां जातून टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट तांकां रेग्युलरायज करूं ना। हे सगळ्या गोंयकारांक आमी तांचो न्याय, तांचे हक्क आसा ते आमी मेळोवन दितले। आमी 20 सप्टेंबराची डेडलायन दिल्या। 20 सप्टेंबर मेरेन जर तर हांचे जे प्रश्न रेग्युलरायझेशन, तांचे PF, तांचो रेग्युलर पे स्केल जर तर मेळना जाल्यार 21 तारखेक आमी हांगा येवन आंदोलन करतले अशें ताका चेतावणी दिल्या। आमकां 15 सप्टेंबराक चवथ गणपती बाप्पाचेर आमकां विश्वास आसा की तो हांच्या बुद्धीन वचून एखादी ते करत। समज जर केलें ना 20 तारखेक 5 दिसाचे आमी चवथीक गणपती जसो आमी मोरया करता तसो 21 तारखेक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकूय आमकां मोरया करचो पडटलो। The meter readers who have worked for more than 10 years. The government of Goa, I am told, is in the process of regularization of all contract staff who has worked in all the departments for more than the period of 10 years. So what of date? Okay. So now this is the decision and the process which is followed by the government. Now it is not just for the electricity department; it is for all the departments across Goa. So I, as an employee of an electricity department, it has reached a decent stage of approval, and very soon the government is going to make this decision and declare this decision. This is the first part of it. PF will automatically come into picture. Second is health insurance. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जाल्यार गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान हेल्थ इन्शुरन्स अशें कांय नासता। आमकां कितेंय जाल्यार वी हॅव टू गो टू GMC and that applies for all the staff. Job security we have already mentioned. All the government is in the process of taking this decision of regularization of all employees above 10 years. Leave benefits, let me tell you, in Goa which has come up with a separate accidental policies for all the line staff. So that also is applicable to the contract meter. Also memorandum to me amka dila, this also with a covering letter and all the details we are going to re-forward
through our honorable minister to the government. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीश.